इंटर्नशीप आमची स्टार्ट जाता तो जुलयान. सो हांवें अप्रोच केल्ले शमी की आय वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द वास्को सिटी. सो ताणें म्हाका म्हणलें ते अंगणवाडी इज इन व्हेरी बॅड शेप, सो तुमी कितें करूं शकता ताका. सो शी टूक अस टू अंगणवाडी हांगा अँड वी रियली फेल्ट लायक समथींग हॅज टू बी डन फॉर द अंगणवाडी. सो आमी आयले सगळे ते तांचे रिक्वायरमेंट्स ते सगळे फायंड आउट केले अँड थँक्स टू शमी मॅडम आणि दाजीबाब फॉर हेल्पिंग अस आउट विथ द परमिशन्स. कित्याक वी कॅनॉट डायरेक्टली टेक अप द अंगणवाडी, इट हॅज टू गो टू विमेन्स सेल. पणजेच्यान तांणी त्रास घेतले परमिशन आणि हे ते आमकां दिवपाक अँड वी वेंट अहेड अँड टुडे इज द रिजल्ट ऑफ वॉट एवर वी हॅव डन. सो थँक्स टू दाजीबाब आणि शमी मॅडम. आय एम व्हेरी थँकफूल टू रोटरी क्लब वास्को पोर्ट टाउन. त्यांनी म्हाका आयज आमंत्रण केलें. हांव म्हाजो फर्स्ट कार्यक्रम एज अ चेअरपर्सन. हांव खरेंच तुमचें देव बरें करूं म्हणटा म्हाका आपयलो म्हणून. आंगणवाडीचे आमी तशा खूब वर्सां पासून पळयता, पूण आयज खंय तरी पोर्ट टाउन वास्को रोटरी क्लबान हे बरे हातीन प्रोजेक्ट घेतलो आणि एक बरेशे सुंदरशे त्यांच्या प्रमाणे जाता अशें तेंच्यांनी प्रयत्न करून हे खंय तरी एक बरेशें केलां. हांव मागता दादी जर वास्को सिटीन काम करीत आसता आमचो आमदार, हांव मागता आमदारान आमकां एक बरीशी सुविधा ह्या रोटरी क्लबाकूय दिवची. तशें हांवूय आमच्या खंयसून तरी नाल्यार बिल्डरांक कोणा कडेन उलोवन हे क्लब रोटरी हेचे आमचे आंगणवाडीचे खंय तरी कितें तरी पत्रे बित्रे कितें घालपाचें आसा जाल्यार ते आमी हे करुया, प्रयत्न करुया आणि येता त्या वर्सा भितर ही एक बरी आंगणवाडी जातली म्हणून हांव प्रयत्न करतलो. आज खूब बरें दिसता की अंगणवाडी इतली बरी जाल्या ती पळोवन आनी हांव मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करता म्हणटा वास्को रोटरी क्लब म्हणजे पोर्ट टाउन वास्को जो आसा तांकां की ताणें बरी इनिशिएटीव घेवन आनी मन लावन काम केलां. म्हणजे तांचो एक प्रोजेक्टूच करपाक जाय म्हणून करूं ना, तांणी मन लावन बारीक गोश्टीचेर सारके विचार करून तांणी एक बऱ्या पैकी आमच्या भुरग्यां खातीर एक अंगणवाडी केल्या. आनी म्हाका दिसता अंगणवाडी हो आमचो सगळ्यान कॉन्टॅक्ट पॉयंट. आमकां सरकाराक खंय स्किमी दितले नाल्यार रेशन कोणा कडेन पावयतले नाल्यार भुरग्यांकूय शिकयतले, हो एक सगळ्यान एक कॉन्टॅक्ट पॉयंट आसता. आनी तो कॉन्टॅक्ट पॉयंट असो इतलो सुंदर जावं म्हणजे तांकां वातावरणांनी भुरगीं बरी शिकपा पावतली. ती जी हांगा शिकयतालीं तांकां एक बरें वातावरणान तांकां शिकोवपाकूय मेळटलें. आनी म्हाका दिसता हे सगळें पळोवपाक गेल्यार आज तांणी झाडांय प्लांट केल्या हांगा. आनी हिबिस्कस गार्डन करपाक सोदता, हायबिस्कस गार्डन हांगा करपाक सोदता. सो प्रत्येक म्हणजे रोटरी क्लब आज आमकां हाजे पयलीं 2-3 कडेन तांणी बेंचीसूय आमकां घालून ब्युटिफाय केल्या एरिया. आनी वास्कोक ज्यो थोड्यो आमच्यो गरजो आसा ज्यो सगळ्योच गव्हर्मेंट करूंक शकना, तसल्या टायमार ही जेन्ना आमकां पावता तेन्ना खूब बरें दिसता. हांव रोटरी क्लबाक वास्को पोर्ट टाउनान मनकागांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तांचें काम देशभर तांचें काम चालू आसा आनी वास्कोनूय बरें ती काम करतात. आनी ती खंय तरी खरेंच अर्थान ते समाजाक कितें कितें गरजो आसा, ताका भुरग्यांक कितें कितें जाय हे सगळ्यांचो बारकायेन विचार करून खंयच्यान फंड्स गोळा करून ते हो प्रोजेक्ट करतात. त्या खातीर आज खूब बरें दिसता. आनी अशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीन आमच्या सरकारान प्रत्येक आमच्या महिला विंगांक एक बालवाडी आमकां हें करून दिल्या, एंटायटल केल्या की तुमी ती सांबाळची म्हणून. हाज्या पयलीं बालवाडीचेर तितले पयलीं लक्ष वचनाशिल्लें, पूण आमचो मुखेलमंत्री जो आसा ऑनरेबल श्री प्रमोद सावंतजी ताजें विजन आसा की प्रत्येक बालवाडी एकदम स्ट्रॉंग जावची, प्रत्येक बालवाडी एकदम आत्मनिर्भर जावची. आनी ताज्या खातीर प्रत्येक आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वर्करांक सगळ्यांक सांगलां की एक तुमी अंगणवाडी एडॉप्ट करची म्हणून. आनी एडॉप्ट करून थंय तांकां तुमी एकूच टायम न्ही जाल्यार वर्सभर तुमी ते वचून तांकां कितें कितें गरजो आसा, कितें कितें तांकां जाय पडटा हें सगळें तुमी पळोवन तांकां ती सुविधा पूर्ण करची म्हणून. म्हाका दिसता खरोच बरो इनिशिएटीव आमच्या मुखेलमंत्र्यान घेतला.